प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी 8व्या दिसाक आसा करपेच्या नव्यानात आनी तेच परी आमी प्राचीत काळांत भितर सरलेली आसात. आनी आयचें शिवर्तमान आनी आमची दोनी वाचपां आयज आमकां मागण्याचेर भर घालतात. आनी प्राचीत काळांतूय आमकां मागणें करूंक आपयल्लीं आसात. आनी आयज आमी ह्या मागण्याचेर भर घालता आसतना जेजू आमकां तें एक अपुरबायेचें आमकां मागणें शिकयता. आमी सदांच म्हणटात तें आमचें तोंडार आसताच तें मागणें, आनी तें शिकयता तें मागणें आमी ताचेर नियाळ करीत जाल्यार न्हू मोगाच्या भावान भयणो, एक सादें उतरांचें मागणें तें. आनी आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी मागता आसतना अशेंच साद्या उतरांनी आमी मागूंक गरजेचें. तर आयज हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आमी 4 शिकवण्यो आमी ह्या वाचपांतल्यान घेवया. पयलें म्हणल्यार आमी आमचें मागणें करतात तें विस्वासीपणान आनी साद्या काळजान म्हणूंक जाय, देवा लागीं मागूंक जाय. आनी देवाक जेन्ना आमी हें काळजांतल्यान जें मागणें येता तेंच देवाक मानवता. अशीच एक काणी आसा, तुमी आयकुली आसतली. एक शेतकामती जो आपलें पीक बाजारांत व्हरोन विकतालो. एक दीस तो एक देव भिरांतीचो मनीस ताचे लागीं एक प्रेयर बूक आसतालो आनी तो सदांच तो प्रेयर बूक घेवन वचप. केन्ना वेळ मेळटा तेन्ना तो रोखडोच देवा लागीं मागणें करतालो तो प्रेयर बुकाचीच पळोवन. आनी एक दीस अशें घडटा की तो परतून घरा येता आसतना ताचो काट जो आसा न्हू, तो भाजी व्हरता तो काट, ताचें व्हीलूच मोडटा. आनी त्या दिसा तो ताचो प्रेयर बूक हाडूंक विसरता. आनी तो जाणा आतां कोणूय त्या वाटेर येयल्या बगर आपणाक कोणाकूच आपणाक मदत मेळची ना आनी आपूण आज घराय लेट पावतलो अशें तो चिंतता. आनी तो निराशी जाता कित्याक आयज ताणें तो आतां वेळ आसा तेन्ना आपूण मागणें करतलो म्हणून, पूण ताचे लागीं तो बूक ना. आनी ते भायर हे प्रेयर बुका भायर तो आनी खंयचीय मागणें करिनासलो. पूण आयज ह्या परिस्थितीन पडटा जेन्ना ताका मागणें करूंक जाय तेन्ना ताचे लागीं तो आतां बूक ना. तो मागीर कितें करता, तो देवा लागीं म्हणटा, देवा लागीं उलयता आनी म्हणटा, देवा आयज हांवें जायती एक चूक केल्या. हांव म्हजो प्रार्थनाचो बूक प्रेयर बूक हाडूंक विसरलां आनी म्हज्यान त्या प्रेयर बुका भायर आनी मागणें करूंक जायना. तर हांव कितें करतां, हांव सगल्यो एल्फाबेट आहाय त्यो हांव म्हणटा, A to Z एल्फाबेट स्लोली म्हणटा. तूं त्यो घडोवन एक प्रार्थना कर म्हूण तो देवा लागीं मागता. आनी हय मोगाच्या भावा भयणो, देव आपल्या आंज बुड्यांक सांगता, सगल्या मागण्या जी हांवें आयज आयकुल्यांत सगळीं मागणें तातूंतलें हें जावन आसलें एक काळजांतल्यान येयलोलें मागणें. तेंच म्हाका आयज बरें दिसलें. हेंच मोगाच्या भावान भयणो देवाक जाय. जेन्ना आमी मागता तेन्ना तें आमचें मागणें काळजांतल्यान येवंक जाय. तें आमी भावार्थान करूंक जाय, सादेपणान करूंक जाय, सादे उतरांनी करूंक जाय. तें आमी बेश्टेंच बडबडोन उतरांनीच देवाक आमी मागण्यांनी उतरांच दिवन ताका ताचे मागणें करूंक शिरी पडना. पूण आमी जाता ते भाशेन विस्वासान कालतेकायेन सादेपणान आमी मागणें करूंक आयज आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार दुसरी शिकवण घेवंक जाता ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमकां जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमी उक्तेपणीन आनी आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक जाय. तेंच आयज जेजू आमकां आपयता. देव जाणा आमकां कितें जाय तें, पूण आमी आमचें काळीज उक्तें करूंक जाय देवाक. जायते फावटी मोगाच्या भावान आमी मागणें करता आसतना आमकां जाय देवान आमकां कितें दिलोलें, पूण आमकां नाका देवाची खोशी कितें ती. देखून आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पण करून ताची खोशी कितें ती आमी पाळूंक जाय. ताची येवजण कितें ती आमी आमच्या मागण्यांतल्यान आमी विचारूंक जाय आनी देव आमकां तें दितलो. आमी घोडये आमच्या मागण्यांतल्यान थोडेंच कितें विचारतात, पूण देवाची येवजण बरीच व्हडली आसा. देवाक जाय आमी कालतेकाळी येयलोली आनी आमचें काळीज ताका उक्तें केलोलें. तिसरें म्हणल्यार आयज आमकां जेजू हें बरें प्रार्थना शिकयता आमच्या बाबा. आनी तें एक वळ आमी घेतली जाल्यार न्हू, जेजू म्हणटा आमकां
कितें जाय तें आमी सद्या आमी मागूंक जाय आनी तें म्हणल्यार तें मागता आसतना म्हणल्यार पयलें देवाचें नांव पवित्र करूंक हय मागीर आमचो दिसपट्टो गिराज आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जेन्ना आमकां ताळण्यार पडोंक ना जावं अशें सद्या उतरांनी आमी देवा लागीं मागूंक गरजेचें आनी देव आमकां तो जाणा आमकां कितें जाय तें तरी आसतना आमी जेन्ना देवा लागीं येतात तेन्ना देवाकूय बरें दिसता आमचो आनी देवाचोय संबंद आमच्या काळजाचो आनी देवाच्या काळजाचो संबंद एक जाता आमी एकचारांत रावंक पावतात आनी आमी देवाची कृपा अनुभवूंक पावतात वय मोगाच्या भावान म्हणून हेंच आमी करूंक आयज जेजू आपयता आनी चवथी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार दर एक मागणें न्हू दर एक मागणें आमकां चॅलेंज करता आनी ही चॅलेंज म्हळ्यार कसली तेन्ना आयज आमी पळयत जाल्यार न्हू शेवटाच्या वळींनी भोगसण्याची ही एक दिल्लेली आसा जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशिता केन्ना आमकां कोणूय चूक करता न्हू आमी तांकां भोगसूंक गरजेचें ही जावन आसा एक चॅलेंज आमकां जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमी हें आमच्या बाबा देखून म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटात न्हू आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय ती केन्ना आमी कोणेंच आमकां वायट केलें तें सोंपें न्हय भोगसूंक पूण आमकां जेजू जेन्ना आमी चुकता तेन्ना आमचो देव आमकां भोगशिता तेच भाशेन आयज आमकां हें भोगसण दिवंक आपयल्लें आसात ह्यो 4 शिकवण्यो मोगाच्या भयणीनो आमी आमच्या जिविताक लावया आयज ह्या दिसांनी आमी प्राचीत काळान भितर सरलेलीं आसात आनी मागणी जावन आसा एक व्हड खांबो आमच्या ह्या प्राचीत काळाचो आमकां मागण्यांत बसून देवा लागीं संबंद घडोवंक आपयल्लीं आसात तर आमी आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमचे मागण्याचें नियाळ करुया आमचें मागणें कसलें काय आमकां जाय तेंच मागतात वा आमी खालतीकायेन विश्वासीपणान देवा लागीं येतात आनी मागणें करतात काय होच प्रश्न आमी करुया आनी हें तरी आमी करनात जाल्यार देवा लागीं तीच कृपा मागुया आमकां एक खालतीकायेचें काळीज दी म्हूण आमकां एक उक्तेपणाचें काळीज दी म्हूण आमकां एक देवाची खोशी करपाचें काळीज दी म्हूण आमी तेंच मागुया आनी हेंच जावन दी आमचें मागणें आनी हेच मागणें करता आसतना आमी देवाचो अनुभव मोगाचो अनुभव घेवया आनी तोच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया